CI बॉडी ही अशी बॉडी आसा ही फाटली 6 वर्सां हांव क्लोजली पळयता गव्हर्मेंटाच्या बरोबर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सातत्यात काम करता. म्हणजे नारी शक्तीचो सन्मान केला. पयले फावटी 117 वर्सांच्या उपरांत वुमन प्रेसिडेंट मॅडम प्रतिमा धोंड जाला, त्या खातीर तिचे खूब खूब अभिनंदन. आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात न्यू MSMEs किंवा स्टार्टअप हे खूप बऱ्या पद्धतीत प्रमोट करपाक शकतले हाची खात्री म्हाका आसा. आमच्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन आसा आणि ते ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव, तुमचो सगळ्यांचो आमकां हातभार हाजी आमकां सामकी गरज आसा. ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. स्मार्ट सिटी मिशन्स आमी अमृत मिशन्स पणजेन जरी घेतले आसात, नेक्स्ट इज अवर टार्गेट अबाउट द वास्को, म्हापसा एंड मडगांव ह्या सिटीक आमी टार्गेट करता आणि तेय बी आमी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विल कंप्लीट दॅट. Goa is a more developed state compared to many parts of the country. Goa is affluent. Goa's per capita income is the highest. Goa's literacy levels are high. He said, why don't we do Goa in 2037? So we took the Honorable Chief Minister's advice and we said that we will do Goa at 2037. I'm feeling really happy because I will be able to do something more since my खूप वर्सां पूर्वीपासून हांव हेंच म्हजें आशिल्लें की बायलां खातीर कितें तरी करपाचें. फोकस म्हणजे मोर एंड मोर यूथ हांकां आमी इंडिपेंडंट करपाचें चिंततले. कित्याक जॉब्स आतां इट्स नॉट दॅट इजी दॅट आमी सगळो वेळ तांकां जॉबा खातीर धांवणोवपाचे प्रयत्न तांणी करूं उपकारना आनी तांणी आपल्या पांयार उबे रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय.